从那个从里头嘛去。नमस्कार. आज सध्या आम्ही येयलेल्या बागा ह्या गांवांत. आनी बागा आमी पळयत जाल्यार एक फक्त हो ट्युरिजम स्पॉट असो ना. बागा पळयत जाल्यार एक कंबायंड बीच जो आसा जो कलंगूट टू बागा हो एक मेरेन हो जो कंबायंड बीच येयलेलो आसा. पूण बागान सध्या अशी परिस्थिती आहा की आमी पळयला एक पॅन्डेमिकाचो काळ आसलो. पॅन्डेमिकाच्या काळान सायक्लोन येयलो तेन्ना बरेचशे ट्युरिस्ट हांगासर कमी जाल्ले. पूण आतां सध्या परिस्थिती अशी येयलेली आहा की जे बागान आमचे जे लोकल फिशरमॅन्स आसात त्यांचो जो बिझनस जो आसा तो खंय तरी सध्या वयर सरता बिझनस. आमी पळयला सायक्लोन येयलो तेन्ना तांचो बिझनस जो आहा तो कमीत कमी सगळो डावन जाल्लो आसलो. पूण आजची परिस्थिती तुमी पळयत जाल्यार अशी आहा की खंय तरी तांचो जो बिझनस आसा तो वयर सरलेलो आसा. बागा बीच जो आसा हो सध्या नुस्तेमारीचो बीच आसा. हांगा लोकल फिशरमॅन जे आसा ते तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान. नुस्तेमारी फिशरमॅन जे आसा ते आपलो बिझनस कशे तरेन करतात. सध्या बागान आमी पळयता जाल्यार जे नुस्तें येतात ते सध्या करमाट येता, पापलेटां येता व बांगडो येता. सद्याच्या परिस्थितीत बांगडो जो आहा हो 2 दीस जाले जास्त प्रमाणात मेवलेलो आसा आमकां. आयज तुमी पळयत जाल्यार कालची जी रेट आसली ती कमीत कमी बांगड्याची 100 25-30 जो आसलो. पूण असो फरक पडलो की आयजची परिस्थिती प्रमाणे जो बांगडो जो आसा तो 100 खंय तरी 10 ते 12 जाल्लो आसा. पूण तरी आसून तेंचो जो खंय तरी जो उदरगत जी आसा ती सद्या बऱ्या ह्यांनी सद्या चल्लेली आसा. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जे हांगासर सगळे नुस्तें फिशरमॅन आसा ते सगळ्या आमचे लोकल फिशरमॅन जे आसा जाणून घेऊया त्यांच्या कडसून काही गोष्टी ते जे नुस्तेमारी जे आहा ती कशा तरेन करतात, त्यांचो बिझनस कसो वाडटा सगळे जाणून घेऊया. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. यात तुम्ही नुस्त्याक वयता पळय बारीक बोट घेवन. आता तुम्ही कितें प्रॉब्लेम फेस करता कितें आतां दर्यान वयता तेन्ना? दर्यान आमी पाणी सुकी आसा तेन्ना आमकां वचोंक मेळना. आमी बोटीरूच वयता आनी सुकी आसा तेन्ना मागीर ते सुकी जावच्या आदी पयलीं येता. सुकी जाल्यार आमकां चड त्रास पडटा, दुखलेन हाडचें पडटा बोटी. आनी आतां नुस्तें पळय बांगडे पडटा, सवनाये पडटा, पांचशांय पडटा, इसवण पडटा धाकटे तो इसवणाचे तळे आनी पापलेटां पडटा. न्ही आतां हे नुस्तें मेळटा पळय तेतून तुमकां कितें म्हणजे अशें तुमच्यो रेट बीट आसा पळय आनी तुमी परवडटा केन्ना केन्ना सुबेज पडटा तेन्ना आमकां परवडटा, थोडे पडटा तेन्ना परवडना. गिरायक म्हणटा मागीर बघू मारता आमी म्हारग घालता म्हणून. सध्या रेट कशी कितें आहा बांगडा? आतां रेट आतां 25 चलता. सुबेज पडटा तेन्ना 25 चलता, 30 चलता, केन्ना 40 चलता. आतां थोडे पडल्यार मागीर ते बांगडे 10-8 जाता 100 रुपया. आमकां परवडना न्हू. येतलो जाल्यार कितले म्हारग. आनी आतां तुमी दर्यान वयता पळय तेन्ना व्हडले बूट व्हडले पळय LED आहाय लायटीक लागून बीन प्रॉब्लेम लागून सध्या तुमकां कितें प्रॉब्लेम बीन आसा? LED घालीत तर आमकां हें नुस्तें हांग मेळचें ना. कोणाकूच तें फ्रेश नुस्तें कोणाकूच मेळचें ना. सध्या ना. सद्या कोणाकूच मेळचें ना. आतां तुमकां आयसाचें खावचें पडटलें प्रॉब्लेम. आतां सद्या पयलीं ना. आतां वालपेची बोटी आहा थोडी ते त्रास करता. ते फिशरींग घाल्ले म्हणटा सगळे बांगडे कितें आतां वचता सगळें वचता. माणक्यो बांगडे सगळें वचता. फास्ट ट्रॉलिंग करता न्हू ते. बोट तर हांगासर 70-80 आसतले बोट. एके बोटी आसलेल्यो कितें
10, 8 का 5, 3 बोटी आहे. हे सगळे बागांतले स्थानिक सगळे बागांतले सगळे. लोकल फिशरमॅन. अच्छा. आदले पळय आता नवे भुरगे जाल्या न्हू ते आतां बिजनेस करूंक सोदता. आतां काम येना कितें करतले बेकार भोंवले बेकार भोंवता. तुम्ही आता नुसतं मेळटा पळय ते खंय बाजारात हांगा विकता हांगा विकता सांजचे आमचो हांगा बाजार थोडे सकाळचे आमी धाडटा बाजारात मागीर कोण कोण व्हरोंक येता तेंकां मेजून घालता आमी रेटी प्रमाण मेजून घालता. तरी अंदाजे कितले म्हयने मेरेन अशें नुस्तें मेळत रावता? म्हयने आतां 2 महिने के सुबेज मेळटा मागीर एलईडी घाल्ले जाल्यार आमकां कांयच नाही होते. 2-3 महिने आतां नुस्तें मेळटा मागीर एलईडी चालू जाल्यार आमकां नुस्तें मेळटा. सध्या एलईडी घेऊन आतां सद्या पयलीं एलईडी बंद आहा. सध्या एलईडी घालच्यो न्हू कोणी म्हणून तुमी कितें घाललेलो आमी ते एलईडी घाल्लेलो केलेले आमी ते केलेले ते घेता ते ऑप्शन गेल्लो तेंचे थोडे बंद आतां आतां घालूंक ना तेंच्यांनी. ते आता सध्या आहा ते हां भायर आहाय की सायडीक लागता पाणी भरून वयता ती पाणी लागता न्हू तिकडे वयता ती आतां एट पाणी लागलें न्हू एट वयता उपरा पाणी लागलें उपरा वयता ते मग आमकां ते पवना न्हू मारले जावं उपरांत मागीर तें बसता घेवन पण त्याचो ए मेवता त्याचो फरक कितें? थोडी वयता न्हू त्याचो फरक कितें नुस्त्याचेर पडटा? ए ते तांबडे नुस्तें तांबडे पडटा आणि नुसते हांगा खूप खास हांगा खास फुट्टा खोड फुट्टा. आणि टार बॉल सध्या फाटायसून टार बॉल आसलो हय आतां ना आतां जॅलीफीश भायले ना थोडी ना आमी आतां लागीं वयता 5 किलोमिटरान सायडीच्यान वयता सगळें भायर वयता. ते थंय येयलेले ते मागीर आमी झाड घातली न्हू मागीर गेले ते सगळ्यांनी. आई सुबेज पोटा ना तेन्ना 10, 15, 8 पडले सुबेज पडल्यार खंय मारूंक थोडी पडत जाल्यार मारूं. सध्या खूप चड मेळ्ळा. आतां एलईडी लायट ना म्हणून आमकां आतां नुस्तें पडटा. एलईडी लायट घाली जाल्यार आमकां नुस्तें पडना भायर सरले आमकां ते 1 पडलो 2 पडल्यार मग पताक जायना पेट्रोलाक लुकसाण जाता. ह्या दिसांनी कसले कसले नुस्तें येता? आतां सगलें बांगडे बा सगलें मिक्स. हां आमचे 8-7 जाणां येता ना स्वताक पडना आनी आमकां इतले स्वाय घालून आनी पेट्रोलूय जायना आनी मनाचें शिकना. 1000